Juanvak Prokasovnni सार्दिसांतले पवित्र सोबेक संदेश Ch.3 सार्दिसांतले पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां धरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणो. लोक तूं जिवो आसाय म्हूण धरता, पूण खरेंच म्हणल्यार तूं मेल्लो आसाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुका अजून आसा ताका घटाय दी, कित्याक तेंय मरणाक लागीं पावलां. तुजें जिवीत म्हज्या देवाच्या दोळ्यां मुखार संपूर्ण म्हूण म्हज्यान म्हणूंक जायना. देखून जागो जा आनी जें कितें तुका अजून उरलां ताका नवी घटाय दी, ना तर तेंय सारकेंच मरून वेतलें. ह्या पासत कसली शिकवण तुका दिल्ली आनी तुवें आयकल्ली तिचो उगडास कर. ती सांबाळ आनी तुजें जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलों आनी हांव येवन तुजेर पडटलों. ती घडी तुका कळची पर्यंत ना. पूण सार्दिसांत तुमचे मदल्या कांय जाणांनी आपलीं वस्त्रां नितळ सांबाळल्यांत. तीं म्हजे बरोबर धवें न्हेसून भोंवतलीं, कारण अशें करूंक तीं पुट्टीं. जैत वतल्यांक असली धवी न्हेसोन देव न्हेसयतलो आनी तांचें नांव जिविताच्या पुस्तका वेलें हांव काडून उडयचो ना. पूण म्हज्या बापा मुखार आनी ताच्या दुतां उजीर तीं म्हजीं म्हूण वळखून घेतलो. जें कितें आत्मो पवित्र सोबांक सांगता तें कान आसलेल्यांनी आयकुचें. फिलाडेल्फियांतले पवित्र सोबेक संदेश. फिलाडेल्फियांतले पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. जो पवित्र आनी खरो ताचो हो संदेश, ताचे लागीं दाविदाची चावी आसा. जें तूं उगडटा तें कोणाच्यानूच धांपूंक जायना. जें तो धांपता तें कोणाच्यानूच उगडूंक जायना. तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणो. तुजे फुडें हांवें एक दार उगडलां, तें कोणाच्यानूच धांपूंक जायना. तुका इल्लीशी शक्ती आसा तरी म्हजी शिकवण तुवें पाळल्याय आनी म्हाका तूं विस्वासी रावलाय. पळय, सैतानाच्या पंगडाच्यांक जुदेव न्हय आसता आपूण जुदेव म्हूण सांगतात त्या फटकिऱ्यांक तुजे मुखार हाडटलो आनी तुका पांयां पडूंक लायतलो. तुजो हांव मोग कोत्तां म्हूण तेन्ना तांकां कळटलें. आडखळींनी थीर रावूंक म्हजी आज्ञा तुवें पाळल्याय देखून हांवूय म्हजे पाळयेन आख्ख्या संवसाराचेर येवचें आसा त्या नश्टांतलो तुका वाटायतलो. हें नश्ट सगळ्या लोकांची परिक्षा करचे खातीर संवसाराचेर येतलें. हांव येवचो जालों. तुका आसा तो भावार्थ सुरक्षीत सांबाळ. तुज्या जैताचो मुकूट तुजे कडचो काडूंक कोणाकूच दिवं नाका. जैत वतल्यांक म्हज्या देवाच्या मंदिरांतले हांव खांबे कोत्तलों आनी थंयसरलीं तीं आनीक भायर सरचीं नात. तांचेर म्हज्या देवाचें नांव आनी म्हज्या देवाच्या शाराचें नांव, म्हणजे म्हज्या देवा कडसून स्वर्गार थावन देंवून येता त्या नव्या जेरुसालेमाचें नांव हांव बरयतलों. म्हजेंय नवें नांव हांव ताचेर बरयतलों. जें कितें आत्मो पवित्र सोबांक सांगता तें कान आसलेल्यांनी आयकुचें. लाओडिसियांतले पवित्र सोबेक संदेश. लाओडिसियांतले पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. जो आमेन, जो विस्वासी आनी खरो साक्षी, आख्खे देवाचे रचनेचो ओरोंब. ताचो संदेश. तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणो. तूं शेळोय न्हय आनी अंधूय न्हय. कितें तरी एक. शेळो वो अंध तूं जावंक जाय आसलय. पूण शेळोय आनी अंधूय न्हय जावन तूं शेळ मोडो देखून तुका हांव ओंकून म्हज्या तोंडांतलो भायर उडयतलों. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय, पूण
कितलो तूं धोलडिरो, कोनिश्ट, गरीब, कुड्डो आनी विंगलो तें तूं नकलोय. देखून हांव तुका ही बूद दितां. गिरेस्त जावचे खातीर म्हजे कडसून उज्यान निर्बेळ केल्लें भांगार तूं विकतें घे. आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या विंगलेपणाची लज धांपूंक धवीं वस्त्रां घे. आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जांचो हांव मोग कोत्तां तांकां हांव झुपाटी दितां आनी देख शिकयतां. देखून उर्बेन भरोन तुजें जिवीत बदल. हो पळय हांव दाराच्या उंबऱ्यार आसां आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करतीत तांच्या घरांत हांव भितर सरतलों. तांचे बरोबर जेवतलों आनी तीं म्हजे बरोबर जेवतलीं. हांव जैतिवंत जालां आनी आतां म्हज्या बापाचे कुशीक ताच्या शिवासनार बसलां. तेच परी जैत वतल्यांक म्हजे कुशीक म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलों. जें कितें आत्मो पवित्र सभान सांगता तें कान आसलेल्यांनी आयकुचें. देवाचें उतर हें.